आम्ही पावले आता केरी आणि आमच्याकडे एक हॉटेल ओनर असा लोकसभा आता इलेक्शन आसतली ह्या एरियेन अशें कितें घडटलें अशें दिसता तुमकां? खंयचे लोकसभाचे लोकसभा इलेक्शन कितें आसा आमी सायबा वाठारांत आमी आसा ताई वाठारांत आसा दोगांय एकूच आनी कोण दुसऱ्या वाटेन मारपाचें ना सायबा वाठारांत कोणूय पक्ष आसूं तो खंयच्याय एरियेक वचूं मागीर आपलो गांवचो म्हणून ताका इलेक्शन करपाचें आनी वोट आमी ते BJP म्हणून करता. आतां काँग्रेस आसा दाखयना पूण कोणी फुडें जायत तेन्ना मान्य आनी लोकांचें मातशें बरें करूंक जाय. बारीक लोक आसता तांकां पळोवंक जाय. रिक्षेक कोण आहा तांकां पळोवंक जाय. एका घरांत 4 जाण आसता ना ताजें कोणूच ना. दुसऱ्या हांगा पाणी नसता की लायट नसता ती तें लक्ष मारूंक जाय. लायटीची बिलां डबल जातात ती सायबा लोकांनी पळोवंक जाय. हे कडेन 1000, 2,000, 5,000 बिलां येवंक लागलीं कितें जाता. ही आमची म्हणणं लोकांचे फक्त हीच मागपाचें की बिलां कमी करा आनी लोकांचें बरें करा. जो पार्टी आहा तेवढे आमी आहा कशी BJP घाता गेलो BJP काँग्रेस काय उपयोग जाता. काँग्रेस आतां कित्याक गेलीच न्हू ती एमची कशी गेली. बांदोडकार जेन्ना गेले तेन्ना एमची काबार जाली तशी पक्ष आतां हेज्या फुडें कोण जायत तेन्ना खरें सद्या तर आसा. आम्ही केरी पंचायतीन आसा आणि आजोबाचे देऊळ ह्या एरियेन पाविल्ले आसा आणि आमच्या वांगडा सगळे यंग वोटर आसात आणि ते उलोवपाक रेडी जाल्ले आसा. आतां इलेक्शनां आसात लोकसभेची 3 पॉलिटिकल पार्टीज राविल्ले आसा. सो तुमकां कितें दिसता कितें जावपाचें ह्या फावट? ह्या फावट आमकां अशें दिसता की भारतीय जनता पार्टी येवपाचें. केरी पंचायत म्हटल्यार चडशे आमचे वोटर आहा ते सगळे सपोर्ट करता भारतीय जनता पार्टी आणि आमचे मेन म्हटल्यार हांगासर सद्या BJPकूच सपोर्ट आहा सगळ्यांचो. माझे एकूच म्हणणें आमी सामके भारतीय जनता पार्टीनूच करता आणि इतले वर्सां आमी वोटींग करता फक्त तेंच्या वांगडाच आसा आणि सिरियसली आसा. आमी इवन टॅटू सुद्दां तेंगे काडपाक रेडी आसा म्हणटा सामकी इतले सिरियस आसा फक्त भारतीय जनता पार्टी आणि कांयच ना. कॅन्डिडेट बीन म्हणटात तसो तो फाटली 25 वर्सां जालो तो अशें एक थोडे जाण उलयतात ताचेर कितें म्हणणें तुमचें? कॅन्डिडेट म्हटल्यार तो आमकां सपोर्ट करता आणि आमी ताका सपोर्ट करता ताका लागून तो आमचो कॅन्डिडेट 25 वर्सां आसा आणि आमी ताकाच सपोर्ट करतले आणि भारतीय जनता पार्टीत रावतले. सदांच भारतीय जनता पार्टी वांगडा आसतले कित्याक आमकां बाबाय बरो सपोर्ट करता आनी भाऊच आमकां सदांच सपोर्ट आसता. आमी कोणूय कितले जालें चेंज जाल्यार आमी जावचें ना सतत बाबा वांगडा आसतले. आमी आसा आतां नगर गांवान वाळपयच्या एरियेन आमच्या कडेन एक वोटर आसा. एफर्ट आतां 3 पार्टी उबे राविल्ले आसा इलेक्शन. एक न्यू पार्टी आसा एक काँग्रेस आहा BJP आसा कॅन्डिडेटूय तुमी जाणा आसतले. सो तुमकां कितें दिसता कितें जातलें? म्हाज्या वक्तीन हे फावट BJP येतली कित्याक तेंच्यांनी रोडाचो सगळ्याचो विकास केल्लो आसा. लोकांक बारीक बारीक जॉब म्हाज्या वत तरी आमच्या हांगातले चडशे GMCन जॉबाक लागलेले आसा. सो म्हाका दिसता हे फावट BJP येतली. परतून 25 वर्सां येऊ शकतो येतलोच अशें म्हाजो तरी ना ना हांव पार्टी पळयता. वी आर मोदी सपोर्ट. मोदी आणि प्लस हो रिप्रेझेंटेटिव्ह आसता तो मोदीकच आसता सो इफेक्ट तो तेकाच वयता चड करून म्हणून हांव मोदी खातीर हांगातल्या BJP कॅन्डिडेटाक वोट करता. आतां आमच्या कडेन एक सिनियर सिटीजन वोटर लोकसभा इलेक्शन आतां आसात 3 पार्टी रावल्यात. इतकी वर्सां तुमी वोटींग करतात ह्या फावट तुमी कितें पळयतले वोटींग करतना कितें आसा तुमच्या मनान? वोटींग करतना कितें आसा आमी आत्तां पळयतना दिल्लीक कितें आसा तेजेर आमचें डिफेंड आसा. म्हणजे थोड्या आतां दिल्लीक कमळ आसा आमी कमळाकूच मारतले. आमकां सद्या मोदी जाय. बाकी हांगा कॅन्डिडेट कोण आसा तें पळोवपाचें ना. कित्याक एक समज कॅन्डिडेट कोणाक निवडून दिल्लीक धाडलो तो आमचें कांय करूं शकना. हेज्या पयलीं 3 कॅन्डिडेट आमी निवडून धाडल्या गोंया खातीर कितें केलां तें सांगूंक मेळना न्हू. तें काय कोण सांगूंक शकना. आतां फक्त मोदी खातीर करप हें वोटींग हें मोदी खातीर आमचे लोकल कॅन्डिडेटाक लागून न्हू मोदी खातीर.